अपडेट बुलेटिनान, पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। खरें इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला, त्या 24 वरां गोंयान पेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम इव्हनिंग बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज चड वेळ वगडयनासतना आमी तुमकां ज्यो आमी बातम्यो केल्यात ताचो सरळ नियाळ दिता पयलीं आमी रती कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसांतली म्हत्वाची बातमी। रती, आत्ता थोडे वेळ पयलीं आमी गोमंतकान एक ब्रेकिंग घातल्या, ती म्हळ्यार MLA डिस्क्वॉलिफिकेशनाच्या रिलेटेड गिरीश चोडणकर जे आसा, काँग्रेस नेते गिरीश चोडणकर, तांणी MLA डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल केल्लो स्पिकरांच्या अगेन्स्ट। ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन आतां 4 डिसेंबराक सुप्रीम कोर्टान लिस्टेड केल्ले वतले। तशेंच अजून एक बातमी आयच्या दिसाची आसा, ती म्हटल्यार कुडचडेच्या पोस्ट ऑफिसा रिलेटेड। ती अशी बातमी आसा की थंयसर खंय स्टाफूच कमी आसा त्या पोस्ट ऑफिसान, आनी जे लोक थंयसले थळावे जे आसा ते थंयसर पोस्ट ऑफिस स्किमी खातीर जे पयशे भरपाक येता, नाजाल्यार आनी खंयच्याय कामा खातीर थंय येता, तांकां खंय थंयसर खूब त्रास जाता, कारण आनी वरांच्या वरां लायनीनी उबें रावचें पडटा। ह्या कारणां खातीर तांचो टायम खूब वेस्ट जाता। आनी अशें पळोवपाक गेल्यार थंयसल्या स्टाफांक काडला आनी सांग्या कुळ्या अशा जाग्यांचेर घातला। खरें पळोवपाक गेलें जाल्यार गांवांनी पोस्ट ऑफिस हें खूब इम्पॉर्टंट, स्पेशली कुडचडे अशा गांवाचेर। तशेंच आतां फाटल्या कांय दिसांनी आमकां अशें आयकपाक येतालें की बऱ्याचशा गव्हर्मेंट ऑफिसांनी जे लोक 10:30 वता, 12 वता, 11 वता, आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर्सूच नासता। आतां जर गव्हर्मेंट ऑफिसरूच ऑफिसांनी त्या टायमाचेर प्रेजेंट ना जाल्यार लोक आपले समस्या कशे मांडटले, तांकां जाय तें काम तेंच्या टायमाचेर कशें जातलें। आनी लोक ह्या खातीर आतां ह्या पोस्ट ऑफिसाच्या कारणा खातीर लोक बरेच तापलेले आसा, तेंच्यांनी तिडक उक्तयल्या आनी तांच्यांनी सांगलां की बेगींतल्या बेगीन थंयसर स्टाफ भरती करचे म्हणून। ह्यो आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आशिल्ल्यो। तश्यो आयज बऱ्योचश्यो एक्सिडंटाच्यो बातम्यो आयिल्ल्यो, ते आमच्या बाकीचे सब एडिटर तुमकां सांगतलेच। तशेंच तुमी आमच्या प्रत्येक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माक, हांव तुमकां सदांच सांगतातूच, प्रत्येक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात, आमचो इंस्टाग्राम पेज फॉलो करात। आतां दैनीक गोमंतक टीव्ही हो WhatsApp चॅनल आसा, तर आमच्या WhatsApp चॅनलाक तुमी फॉलो करात। आमच्या सगळ्या ब्रॉडकास्ट ग्रुपांनी तुमी एड जायात, त्या खातीर तुमी आमच्या प्रत्येक कार्डाचेर तुमकां सकयल एक नंबर आसतलो, त्या कार्डाचेर तुमी हाय अशी मेसेज धाडा आनी मागीर आमी तुमकां आमच्या प्रत्येक ग्रुपांनी एड करतले। तशेंच आमच्या दैनीक गोमंतक वेबसायटीकूय परत विजीट करा आनी आमचे 7 PM बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका। थँक्यू। सो थँक्यू रती। हो रतीन दिल्लो आयचो नियाळ ह्यान फुडलो वेगवेगळ्या खबरींचो जो नियाळ आसा तो आमी तुमकां दितलेच। आयचो दीस बऱ्याचशा विशयांनी गाजला, तापला, सामाजीक, आर्थीक तशेंच हेर मळाचेरूय अशी विधानां जाल्यात जावं अश्यो घडणुको जाल्यात ज्यो गोंयान सेगीत जायत रावपाक लागल्यात आनी ज्यो चिंताचो विशय जाला। आतां आमी ह्या आमच्या न्यूज डेस्क इंचार्जा कडेन सुशांता कडेन जाणून घेवया आयज ताणें खंयची बातमी केल्या ती। सुशांत, सांताक्रूज वाठारांतले एक तळे आटोवपाचो प्रकार तुमकां खबर जो आसतलो। गोमंतक टीव्हीन हे विशीं फाटपुरवण केल्या। बोंडवाल लेक जे आसा ते कांय दिसा फाटीं आटोवन उडयल्ले। आतां थळावी जी कुमुदाद कमिटी आसा आनी थळावो आमदार रुडाल्फ फर्नांडीसान हाचेर एक व्हडलें स्टेटमेंट केला की तो म्हणटा की हे जे तळे आसा ते थंयचे टेनंट आसात तांच्यांनीच आटयला आसूं असो दुबाव उक्तायला। आनी ही जी जागा आसा ती कोमुनिदादीची, देखून कोमुनिदाद समितीन तांचेर कारवाय करची अशेंय ताणें म्हटलां। तळे आटोवपाचो प्रकार काय एका दिसान घडूंक ना, वांगडाच जर सगळें उदक सोडिल्लें जाल्यार ही गजाल लोकांच्या लक्षांत येता आशिल्ली। सो ल्हव एक दीस करून अशें उदक ल्हव करून सोडलां आनी हाच्या फाटल्यान तांचो कितें उद्देश आहा तें कळपाक मार्ग ना। कांय जाण उलयतात की जी बिल्डर लॉबी आसा ती थंय हाडपा खातीर हो जो प्रकार घडिल्लो आसा असोय दुबाव आसा
हेज्या कांय वर्सां आदीं असोच प्रकार घडिल्लो. बिल्डर लॉबीक थंय हाडपा खातीर अशी कृत्यां जाल्ली. ते भायर कोयर उडोवप आनी मेल्लीं जनावरां थंय हाडून उडोवप आनी ते उदक दुशीत करप असोय प्रकार घडलेलो खंय अशें रुडॉल्फ सांगता. हे विशीं आपूण फाटफुडोवन करतलोच. ते भायर पुलिशे कडेन मेळून हे विशीं चर्चा करतलो अशें रुडॉल्फान म्हटलां. आनी तेन्ना आमी जे एक बातमी 4 दिसां पयलीं तुमकां दाखयल्ली तातूंत जे थंयचे जे टेनंट आसात तांच्यांनी मिडियाच्या कामांत कशी आडमेळी हाडिल्ली ते तुमकां दाखयल्ले. जो आपाचो फुडारी आसा ताणें थंय वचून पळोवणी केली. त्या वेळार मिडियाचे कांय रिपोर्टर थंय हजर आशिल्ले आनी तांच्यांनी जे टेनंट आसात तांच्यांनी मिडियाच्या कामांत कशी आडमेळी हाडिल्ली हे विशीं आमी तुमकां सविस्तर रिपोर्ट दिल्लो. ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. आनी रुडॉल्फाचो जो आरोप आसा तो आनी कोमुनिदाद कितें सांगता हे तुमकां पळोवपाक मेळटलें आमच्या 7च्या बुलेटिनान. येस सुशांत, थँक्यू. सो सुशांतान बोंडवल लेक जो विशय साबार वर्सां सावन गाजता तो कसो आटोवप चालू आसा. सैमीक स्त्रोतां कशी धोक्यान येयल्यात. बिल्डर लॉबी कशें हे लुटपाक लागला. पयशांची आशा मनशाक कशें सैमाक काबार करपाक उत्तेजीत करता म्हणूंक शकता आमी. सो हे सगळे प्रकार आमकां गोंयान पळोवपाक मेळ्ळा. सैम सांबाळटल्यो तरी कोण? पयशा फुडें सैम आमकां जाय काय नाका हो प्रस्न आयज तयार जाला. आतां आमी ह्या संजना कडेन, संजना तुजे कडल्यान बातमी जाणून घेवया आमी. संजना, आयज तूं खंयची न्यूज केल्या? लोकसभेचे वारे सध्या नेटान व्हांवपाक लागला. पक्ष श्रेश्ठी गोंयान यो वच करप चालू आसा. पयर काँग्रेसीचो डेस्क इंचार्ज मणिकाम ठाकूर गोंयांत आयिल्लो. ताणें बसकाय बीन घेतली. जाल्यार आयज लोकसभेचे विस्तारक सुनील करजतकर हे गोंयांत पावल्या. तांकां मोपा विमानतळाचेर दयानंद सोपटे हाणें येवकार दिला. जाल्यार दुसरी बातमी जी आसा ती म्हणजे भांगर सद्या बरी उंचाय गाठल्या. ती म्हणजे 10 ग्रामाक 62,000 वयर मोल पावला. जाल्यार चांदीचे किलाक 76,000 वयर मोल पावला. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती आत्ताच आयला आमकां. कोलवाळ जेल सद्या फाटल्या फावटूय गांजा खातीर गाजिल्लो आनी आतांय परत चर्चेक आयला. सेक्युरिटी गार्ड जो थंय आसा ताज्या बुटान खंय गांजा सापडला IRB पुलिसाक. तो सेक्युरिटी गार्ड भितर प्रिजनर आसा ताका सप्लाय करपाक गेल्लो. ओके संजना. सो संजनान एक म्हत्वाची बातमी आमकां सांगल्या. 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो. पयली म्हणजे क्रायमांसून रिलेटेड. सदींच कोलवाळेचे जेलीन कोणा कडेन मोबायल मेळटा, कोणा कडेन आनीक वस्तू आतां गांजाचो थेट प्रश्न हांगा उप्रासला. ह्या विशीं चड म्हायती तुमकां आमी दितात. जी बातमी आतांच ब्रेक जाला आमी जाणून घेवया आमचो न्यूज एडिटर विश्वनाथ नेने कडल्यान ह्या विशीं चड म्हायती. येस सर. रश्मी, आतांच जशें अंजनान जे बातमी सांगली की कोलवाळ जेल ही सदांच थंय ज्यो नाका जाल्ल्यो गजाली घडटा ताका लागून ती फेमस आसा. कैद्यांक थंय ड्रग्स मेळटात, कैद्यां कडेन मोबायल मेळटात, सिगरेट मेळटात. अशा तरेची प्रकरणां पयलीं सुद्दां जाल्या आनी हेचेर कारवाय सुद्दां केल्या. आतां ही जी नवी घडणूक फुडें येयल्या तेतून म्हत्वाची बाब म्हणजे जो सेक्युरिटी गार्ड आसलो तो सेक्युरिटी गार्ड आपल्या बूट जे आहा ते बुटांतलो सकयलो जो सोल आसा तेतून तो कितें तरी गांजा घालून तो जे इनमेट्स म्हणजे कैदी आसात तांकां तो दितालो. आनी थंयसरलो जो IRB पुलीस आसा तेणें त्या सेक्युरिटी गार्डाक रंगे हात धरला. आनी आतां ह्या प्रकरणाचे फुडें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. म्हणजे सुरक्षा रक्षक म्हणजे सेक्युरिटी गार्डूच कशे तरेन भितरले इनमेट्सांक मागीर तो गांजा आसत, ड्रग्स आसत किंवा बाकीच्यो गजाली कशी पुरवण थंय जाता ते आतां परत एकदां उक्ताड आयला. ही पयलीच गजाल न्ही. हेच्या पयलीं जायते फावट अशे तरेच्यो थंय घडणुको घडल्यात आनी त्यो उक्ताडार आयल्यात. पूण आजून ह्यो घडणुको थांबपाचें नांव घेना. आनी हाचेंच एक उदाहरण म्हणजे आयज जी घडणूक घडल्या ती म्हणजे कैद्यांक भितर जेलीन रावन सुद्दां कशा तरेन ड्रग्स मेळटा, तेंच्या कडेन मोबायल सापडटात, बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा, सिगरेट तांकां दितात. आमी हेच्या पयलीं जी सोर्सां कडल्यान आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाण जर भितर जर कोणाक विडी जाय, विडी पियात म्हणजे ओडटात ती विडी, एक विडी 100 रुपया असो रेट थंय जेलीन चलता. आनी जर कोणाक सिगरेट जाय जाल्यार एक सिगरेट ही सादारण कितले तरी 500 रुपया इतलो रेट जेलीन चलता. आनी तशी अशा तरेची हे सगळे आर्थीक म्हणजे गैरवेव्हार जे जातात ते सुद्दां उक्ताडार येतात. म्हणजे आमी जेन्ना कांय लोकां कडेन उलयतात ह्या संदर्भात तेन्ना जे जेलीन रावन येयल्यात थोड्या दिसां खातीर किंवा जेंकां जेल जाल्या पूण मागीर ते सुटल्यात अशे लोक सांगतात की कोलवाळ जेल म्हणटात ती एक सुशेगाद आसा. थंय भितर कांय टेन्शन नासता, तुका जाय तें मेळटा, प्रत्येक गजालीची थंय रेट ठरलेली आसा. अशा तरेच्यो गजाली आमकां ते सांगतात. ताका लागून
कोलवाळ जेलीन नेमकें कितें चल्लां हो प्रश्न आतां परत एकदा उक्ताडार आयला आनी ही खूब सिरियस गजाल आसा. हेजेर जे होम डिपार्टमेंट आहा किंवा संबंदीत पोलीस अधिकारी आसात तांच्यांनी आतां कडक कारवाय करपाक जायना जाल्यार हे प्रकार फुडें फुडें घडत रावतले आनी इजिली इनमेट्सांक नाका त्यो गजाली म्हणजे ड्रग्स किंवा सिगरेट व्हिडिओ असल्यो गजाली ज्यो आहा त्यो मेळत रावतल्यो. सो ही म्हत्वाची अपडेट आसा. आतां हेजे फुडें आनीक कितें अपडेट येता ते आमचे थंयसरले रिपोर्टर्स जे आसा ते आमकां अपडेट दीत रावतले. येस सो आमकां आमचे न्यूज एडिटरान ही बातमी दिल्ली आसा. थँक्यू सर. आनी आतां आमी ह्या फुडल्या न्यूजा कडेन वळया. जी न्यूज आसा उत्तेजा कडल्यान. उत्तेजा तूं आयज आमकां खंयची न्यूज सांगतले? आयची म्हत्वाची न्यूज म्हणल्यार कांय दीस पयलीं मायकल लोबन म्हणलें की सनबर्न हो 8 वरां मेरेन बंद जावपाक जाय अशी आपूण मागणी सीएमा कडेन करतलो. आनी आतां शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबन सांगला की सनबर्न हो 28 ते 30 तारखे मेरेन जावपाक जाय. 31 तारखेक नाका म्हणून हरशीं सनबर्न येयल्ल्या वर्सा सनबर्न फक्त 28 ते 31 तारखे मेरेन जाय. आनी ताका लागून जे वागातोर वाठारांत जे ट्राफीक कंजेशन जातालें जे ट्राफीक जाम जातालें ते खंय तरी खूब जातालें. आनी आतां तेणी सीएमान तांकां आमदार डिलायला लोबोक आश्वासन दिलां की 31 डिसेंबराक जावचें ना म्हणून आनी ह्यान फुडें आसा ते 28 ते 30 डिसेंबरा मेरेन जातलें. दुसरी बातमी म्हळ्यार जी वेस्टर्न बायपास आसा पळय ते सद्या अपघात प्रवण क्षेत्र जाला म्हणजे एक्सिडंट प्रोन झोन जाला. ह्या वेस्टर्न बायपासाचें सद्या रस्त्याचें काम चालू आसा आनी थंय जी रस्त्याचें काम चालू आसतना जे कॉन्ट्रॅक्टरान जे उपाय येवजण घेवपाक जाय ती सद्या घेतलेली ना आनी हेका लागून खंय तरी अपघातूय जावपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां आमच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. येस थँक्यू उत्तेजा. उत्तेजान आमकां 2 बऱ्यो आयच्यो घडामोडी सांगलेल्यो आसा. आतां आमी आमच्या ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली नेक्स्ट बातमी. ऐश्वर्या. आजची जी बातमी आसा म्हणजे ती एक गंभीर न्यूज आसा की 2 अशे एक्सिडंट जाले बार्देसान की जातून 4 जाणां मरण आयलें. पयलो जो एक्सिडंट जालो तो हांगा गिरी जालो आनी तो दुसरो जो एक्सिडंट आसा तो आरपोरा हे एक्सिडंटान 3गांक मरण आयलें जाल्यार गिरी हितून एकल्याक मरण आयलें. हे अशें आतां वर्स सोंपता. हे वर्स सोंपताना तितले एक्सिडंट आतां वाडत आसा. सो सगळ्यांनी मेन म्हणजे काळजी घेवं जाय की बायक या गाडी कितें आसूं ती स्लो चलोवपाक जाय आनी जितली स्लो चलयता तितलो आपलो जिवाकूय बरो आनी दुसऱ्याच्या जिवाकूय बरो. आनी हेजी आतां एक्सिडंट कसो जालो कितें जालो हेजी तुमकां पुराय म्हायती आहा पळय ती 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. येस थँक्यू ऐश्वर्या. हालींसराक म्हणजे फाटले 2 सप्तक जाले जर आमी खंयच्यो न्यूज सच्च्यो करता जाल्यार एक्सिडंट बारीक सारीक आसलो तर ओके, पण ह्याच एक्सिडंटांनी बऱ्याचशा तरणाट्यांचो जाणट्यांचो आगताक जीव घेतलेलो आसा. आमी म्हणटा की आमी सदींच नव्या वर्साची वाट पळयतात. डिसेंबर सोंपोवन जानेवारी नवीन वर्साक आमी स्वागत करपाक रावता. पण गोंयांत सदींच डिसेंबरान चडशे एक्सिडंटी जावं आनीक कसले अशे अपघात घडटात जे खरेंच म्हणजे हे वर्स सोंपता वायट धक्को दिवपी असतात. ही सगळ्यो तुमकां न्यूज आमच्या आयच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. आमी या आतां दिप्ती कडेन. दिप्ती आयज तूं खंयची बातमी केल्या? एल्वीस गोम्स जो आसा ताणें लोकसभेचे दक्षिण गोंयतल्यान लोकसभेचे वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उक्तायल्ली आसा. ताच्या म्हणण्या प्रमाणे ताणें लोकां खातीर खूब वावर केल्लो आसा आनी ताका पक्ष श्रेश्ठी कडेन वचपाची गरज ना अशें ताचें म्हणणें आसा. सो लोकूच आपल्याक म्हणजे एक कॅन्डिडेट जावचो म्हणून लोकूच ताका फुडें काडटले अशें ताचें म्हणणें आसा. थँक्यू दिप्ती. सो ह्यो आसल्यो आयच्यो दिसभरांतल्यो घडामोडी. तुमकां आयच्यो सगळ्यो बातमी हे शिवाय अजून इतल्योश्योच बातम्यो आहा ज्यो आमी तुमकां सांगूंक सोदता पण शक्य ना. आमचे कडेन वेळाचें लिमीट आसा. तुमी मुजरत पळया आमचे आयचे 7चे न्यूज रूम जे आसा बुलेटीन आसा ते पळया तुमी आयचे आमचें गोमंतक टुडे बुलेटीन. विथ दीस इज रश्मी नरसे जोसेलकर सायनींग ऑफ विथ कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे अँड यश. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक
पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. बगळ्यांची माळ फुले अजुनी अंबरा.